Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मडगावा सत्र न्यायालय, होलसेल फिश मार्केट, कलेक्टरेट बिल्डिंग सगळे मोठे मोठे सरकारी शासकीय प्रकल्प शेतांनीच. शेतकऱ्यांची बरी जमीन घेवप आणि प्रकल्प काढप. 20 वर्सां फाटी अशाच 1,35,00,000 स्क्वेअर मीटर शेतकी जमनीर ट्रक टर्मिनसाचो प्रस्ताव आशिल्लो. मडगावा होलसेल मार्केटा कडेन शेत. SGPDAचो तेन्नाचो तो प्रकल्प. लोक आणि शेतकऱ्यांनी आवाज काढल्या उपरांत तो प्रकल्प रद्द जालो. मात शेतांची मालकी अजून सरकारा कडेनूच. 2002 आम्ही एक एजिटेशन केल्लें हांगासर कित्याक ते ट्रक टर्मिनल येता म्हणून. सो तो ट्रक टर्मिनल काडलो आनी शेतकार अजून सुद्दां रोयता. कित्याक रोयता ते शेतांचेर तेंचें पोट आसा, ते कशें जगतले. कित्याक कोण भाजी रोयता, कोण शेत रोयता आनी कितें करता, पूण तीं शेतां परतीं आमकां तांकां रोयता ते थंय आनी कांयच करचें न्ही. कसलोच प्रोजेक्ट आनी घेवं नाका. तीं शेतां तेंच्या आमकां ती शेतकाऱ्यांक जाय. जी एक्वायर केल्ली पळय आमकां ट्रक टर्मिनलाक शेतां, ती शेतां तेंची तांकां परतीं दिवची, हीच आमची एक मागणी आसा. एक्वायर केल्यार 16 वर्सां 18 वर्सां जालीं. मारगांव होलसेल फिश मार्केट हे शेतां कडेन आहाय. हे शेत एक्वायर्ड केलो, पूण तरी आसतना आमी शेतकार हे आजुनूय शेत रोयताय. म्हाका एक सरकाराक मागणी बारीकशें चोवपाक गेल्यार आमगे फातोड्डा कॉन्स्टिट्युन्सीन सगलीं शेत पुरोवपाकूच गेलें. जे भाशेन सेशन कोर्ट येयलो, कलेक्टर बिल्डिंग येयली, मागीर होलसेल फिश मार्केट येयलो. आमगे शेतां हे भाशेन तर पुरोयत गेलीं जाल्यार आमगेले नेक्स्ट जनरेशन आनी उरतो कितें. आनी हेंय बी शेत हे भाशेन पुरोयलें आनी हांगसर व्हडल्यो इमारत्यो बिल्डिंगे कॉन्क्रीट जंगल तर जालें जाल्यार आमगे फुडली पिळगी कोत्तली कितें. सो तेका लागून म्हाका एक सरकारा कडेन मागणी, ही तरी शेतां आमगेल्या पुर्वजान आमकां सांबाळून दवरलेलीं ती आमचे पिळगेकूय आमी सांबाळून दवरूंक तुमी आमकां आदार करचो. तशेंच आमचे MLA ताई हांव मागतां, ही शेतां राखूंक तुवें तुजो एक आख्खोच तेंको दिवचो. तर 1,35,000 स्क्वेअर मिटर्स जागो आनी जी शेतां रोयतात तो जागो स्क्रॅप जालो म्हणटकच ते शेत जी आसा ओरिजिनल जे रोयतात तांकां ते परतून वचपाक जाय. ताणें पूण तेणी सरकारान तशें करचें आशिल्लें, पूण आजून तें दिसना की ताणें परतून दिलां म्हणून. पूण आतां ही जी शेतां उरल्या पळय ताजे पूण आमी सांबाळ करून हांगा रोवपाची जे शेतकार आसात ते रोयतात, हांगा ते मेहनत करतात हांगा. तर वी शूड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कल्टिवेटींग द फिल्ड्स. तर ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागतां की तांणी हे जे प्रोजेक्ट हांगा आनी खंयचो प्रोजेक्टूय हाडचो न्हय आनी ते स्क्रॅप करचो. आमची जी ग्रिनरी आसा गोंयची, ताका लागून सैमाक लागून आमचें वडक आहा पळय आख्खे संवसारभर, ती तांणी राखून दवरची आनी शेतकामती आनी शेतकारांक तांणी राखून दवरचें. आनी शेतां जीं आसा तांणी परतून त्या शेतकारांक दिवचें आनी तांकां रोवपाची जी तांचे कडेन उमेद जी आसा ते बाबडे दर वर्साक रोयतात हांगा, तांकां रोवपाकूच दिवचें, तांकां परतून सतावचें न्हय. इतली वर्सां जालीं शेतकार शेतां रोयतात, मात मालकी हक्क नासतना तांच्या शेतांची मालकी सरकारान परत दिवची म्हूण रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.